एक हार्डली एक दोन सोडली जाल्यार प्रत्येक आमदार जो आसा प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंत्री आपल्याली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाचे प्रयत्न करतलो आनी मोर ओव्हर तुका एक म्हाका दिसता फाटीं एक जस्ट एक 2-4 दीस पयलीं 5 दीस पयलीं एक पेपरार न्यूज आयिल्ली की हांचे सगळ्यांचे परफॉर्मन्स पळोवन मंत्रीपद जे आसा तांगेली सगळ्यांनी रिशफलिंग जावं कितें जातलें अशें एक न्यूज मदींच कोणी तरी हें केल्लें सो इफेक्ट तो सदांच आसता की जो तुगेलो रुलिंग पार्टी असता तो रुलिंग पार्टीचो मंत्री जावं आमदार जो आसा तो आपल्याला बालेकिल्ले सांबाळपाचे भरपूर प्रयत्न करतलो पण हातूंत एक फॅक्टर म्हाका मातसो हांगा अडचणीचो दिसता म्हणटा तो फोंडा 77%, इवन असेंब्लीक 81%, लास्ट टायम 53%, वो 77% जो आसा तो मातसो अडचणीचो विशय दिसता पण मे बी दॅट चड आसपा जाय आशिल्लें एज कम्पेर्ड टू अदर्स ऑल्सो तो साधारण 80-85 according to me 77 maybe it may be because Ravi Naik's presence was not there in Ponda while as he had concentrated in north for his parliamentary constituency so but I think tegele votersanche thodish mobilization asa te restrict zalle asu shakta but I will say that between the BJP strongholds and the Congress stronghold of Salset. 50-50 will come later. No. Yeah. And there is not much of difference to be read in terms of voting pattern. Nothing much to be read. You look at the mining belt, you look at Salset. Salset, of course, is less. Look at BJP strongholds, and you look at 50-50. Almost the same. So I don't think so there is much consistency across constituencies. There is consistency across. अशी जाल ना तुमकां अशें दिसता की देशबाबकी बीजेपी जी आपली मतदारांक भायर काडपाची बीजेपी कडेन एक कळाशी आसा ती कळाशी हांगा कमी पडल्या काय जितली जावपाक जाय तितली बीजेपीन वोटिंग पॅटर्न ऑफकोर्स वोटिंग पॅटर्न आतां दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे की ती पर्संटेज तांगेले इवन कशी आसा की मुरमुगांव आहा 76%, मुरगांव वोटर्स खूप आसात ती एवरेज पर्संटेजीर येता पण साधारण जर म्हणजे असो आमी हें धरलें जर जाय इट्स अ मोदी वेव म्हणलें जाल्यार तर मोठ्या प्रमाणात तें मतदान जावपाक आशिल्लें ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग होल्ड्स आसात अशें म्हणजे एवरेज देशबाब कितें म्हणटा की तो म्हणटा जर मोदी वेव आशिल्ली जाल्यार एटलीस्ट बीजेपी स्ट्रॉंग होल्डा भितर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक 80% एवरेज 80% तरी येवपाक जाय तें तुमकां दिसना Yes, that is what I am saying that beginning also that there is no wave this time. नाही गोवा मोदी वेव जी बाकीच्या राज्यांनी काही जागांनी जी मोठ्या प्रमाणात घेतात त्याप्रमाणे गोवा ग्रास केल्ले ना कित्याक अजून सुद्धा खुबशा कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्टिक्युलरली द कॉन्स्टिट्युएन्सीज विच आर डॉमिनेटेड बाय काँग्रेस अर्लियर इन सालसेत ते म्हणटाले आमकां मोदी लागना आमकां पर्रीकार बट तुका दिसता पर्रीकार लास्ट जो एक 8-10 दीस थंय सामको एग्रेसिवली कॅम्पेन करतालो सालसेती भितर ते पर्रीकाराक फायद्या पडटाले काय फरक पडचो ना माझ्या अकॉर्डिंग टू मी जो मुवमेंट जो जाल्लो म्हणजे बोथ द वेज बीजेपी विल नॉट लूज एनीथिंग इन सालसेत जो त्यांचो असेंब्ली हेतून मेळिल्लो आसा बीजेपी विल नॉट लूज ह्या उलट चर्चिंग जो लास्ट मुवमेंट जो पयलीं फक्त पत्रकच वाचताले पूण लास्ट 2-3 दिसांक जो प्रचार जालो त्याचो फायदो आपाक जातलो आप विल पोल सम मोर वोट्स बिकॉज प्रश्न आसता खुबशे जाणांनी उलोवन दाखयलो आज म्हणजे पर्सनली उलयतना नॉट ऑन कॅमेरा कॅमेराचेर कोण उलयतना आमी ट्राय केल्ली कॅमेराचेर कोण उलय नाशिल्ले इन पर्सन उलयतना आमकां म्हणपाक चर्चेचें उतर आमच्यान मुडपा येना आमकां बीजेपी मत मारलां म्हणा मारप कोणाक सुनील हे एग्री करता चर्चीन सांगलें की कॉम्युनल फोर्सिसा माननाकात आणि तुमकां अजून लोक अशे सामके नितळ आनी सामके बरे सामके कॅन्डिडेट म्हणनात सो दॅट एडवांटेज वील गो टू आम आदमी पार्टी पळय म्हाका तरी दिसना कित्याक हे फावटी इवन जो सावथाक जो स्टँड घेतला ताजे प्रमाणे चर्चीनूय जो स्टँड घेतला की कम्युनल फोर्सिसांक दिवं नाका ताका फक्त तांचे बीजेपीचे नॅशनलूच तांचे लिडरांक फोकसान धरनासतना इवन तांचे स्टेट लिडर्साची एक्शन्स देर स्टेट लिडर्साचो इन्वॉल्वमेंट कितलेशेच गजालींनी हे सगळे कन्सिडर करून लोकल आमचे जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट्स आसात तांचे वोटीन ओवरऑल वोटर्स रावतले तुम्ही कितें म्हणटात जे अरविंद म्हणटा की लास्ट 2 दीस एग्रेसिवली सांगलें की बीजेपीक मारनाकात हाजो फायदो तुमकां जातलो पण बीजेपीक मारनाका म्हणलें जर जाल्यार कोणा मारची तें सांगलें ना
That is your point. प्रमोद, फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल जस्ट करेक्ट देम की खंयच्याच चर्चीक बीजेपीक मत बीजेपी मत मानना काल वेळी कालच्या सकाळच्या मिसाक वेळीक सांगला आणि आज सकाळच्या मिसाक नावेली सांगला आणि ह्या मिसाक दुसरो कोणी आवेरतान खुद्द आशिल्लो आणि आवेरतान हे ऑन कॅमेरा सांगला आणि आवेरतान सांगला की आय वॉज शॉक्ड अरे बीजेपी म्हणना कोणा मारते सांगना I cannot verify this because that is what he is saying. His word is as against my word. The written circular almost is to vote out the communal party. Vote out. Last time the written circular was vote out the corrupt. So is it general division? Corrupt म्हणे की काँग्रेसी मारत ना, कम्युनल म्हणे की बीजेपी मारत ना. Vague code of conduct. Correct. Vague code of conduct. That is the perception which I was saying in the afternoon session will be harvested by up in the north. But in the south, that what he is saying will not happen because that gentleman is almost up candidate. So he will harvest that. Reginald, because he is seen more of a Reginald आणि एक सांगता एकच मिनिट त्याच्या पहिले आणि सांगता या प्रचाराला किती झालं सांगतो काँग्रेसी खंय इफेक्ट जाता तोही सांगता तुमच्या साऊथ गोव्याच्या बॅनराचेर काँग्रेस पार्टी म्हणून खंयच नाशिल्ले फक्त एक कोणशाक एक हात उरतालो आणि सकल रेजिनाल्डाचो फोटो आणि सकल गोंयचो आवाज खुबश्या लोकांनी रेजिनाल्डाक विचारला रेजिनाल्डा विचारला बाबा तू खंयच्या पार्टीचो ही पार्टी खंयची रेजिनाल्डाक खंयचे पडटाले हात वयर आसा पळय हे सिंबॉल काँग्रेसीचे म्हणून जेन्ना 12 फुटाचो बॅनर उरता 12 फुटांचेर दॅट इज ग्राफिक्स पार्टी सिंबॉल इज मोर देन इनफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस किंवा काँग्रेस बरें एकच मिनिट सुनील एकच मिनिट म्हाका नॉर्थाचे सांगात नॉर्थ पळय आतां म्हापशां 77%, शिवोली 78%, सालिगांव 76%, मांद्रे 82%, पेडणे 80%, पणजी मनोहर पर्रीकरांचो मतदारसंघ 74%. आता हांगा पेडणे आणि मांद्रे जर सोडलें म्हळ्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी राजेंद्र आर्लेकरांचो मतदारसंघ बाकी कडेन 75 to 80 भितर आसा, खंयच 80 क्रॉस केली ना. वॉट इज दी इंडिकेशन तुमकां कितें दिसता? एक गोष्ट म्हणजे आसा की आमी जशें डिस्कस केलें हांगा मिनिस्टर आसात, स्पीकर आसात, चीफ मिनिस्टर नॉर्थाक इट इज 1 to 1 स्ट्रेट. सो हांगा ज्या जाग्यार बीजेपीची स्ट्रॉंग होल्ड्स आसात त्या जाग्यार मॅक्झिमम वोट पोल करपाचे बीजेपीचे आमदार मंत्री कोण आहा ते प्रयत्न करतले पण एज वेल एज काँग्रेस वोटर्स म्हण आसतात पयलीं डेफिनेटली देर बी काँग्रेस वोटर्स सगळेच कितें एकगट्टा जर बीजेपीकच मत मारणार आसले जाल्यार आनी दुसरो कॅन्डिडेट काँग्रेस वोटर्स जे आसात ते डेफिनेटली काँग्रेसी कडल्यान वतलेच. आता इन दीस वॉट वी आर नोटिसिंग की जो हो पॅटर्न जर असो पळयलो जर जायत जाल्यार साधारण श्रीपाद हॅज गॉट मोर एज as far as this is advantage Sripad scenario. That is what I have said in the morning also. This is a clear cut advantage Sripad. Finally म्हाका ओवरऑल जरी कित्याक तुमगेले तर नॉर्थाक तर सामकी कॅम्पेन अशी फुल्लेत ना. क्लियोफाद बाब म्हणटालो की सावथाक एटलीस्ट शो तरी तयार केलो, नॉर्थाक तुमच्यांनी इम्प्रेशन सुद्धा तयार करप जमलें ना. अँड दीज आर बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड्स विच आर वोटिंग अबव 75%. पळय तुमकां सांगता हांव जरी बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड आतां आसूं पेडणे हांव 2009 इलेक्शनान काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग होल्ड आसलो आनी त्याच प्रमाणे आतां जशें सांगलां की नॉर्थाचो जो कॅन्डिडेट आसा ताजेर एंटी इनकम्बन्सी वॉज अ मेजर फॅक्टर आणि देर आर other there are a lot of there is lot of जिकलो and he will be a part of the union cabinet. Don't you think that is a very important factor? माझ्या भशेन जाले आमी शीता फुडें मीठ खावप तांचो पयलीं थंय गव्हर्नमेंटूच फॉर्म जमला. There is a good campaign strategy. That is even though that is their campaign strategy तांचो अजून काय जावपाकूच ना. सेंटराक गव्हर्नमेंट फॉर्म जावपा जाय ताजे फुडें ते लोकांक आनी परत पिशान काडूंक शकना. All this strategy work जातली. All this time you are giving a cabinet minister. People have seen how Sripad Naik has been sidelined in the BJP by Manohar Parrikar. अकॉर्डिंग टू मी जरी नॉर्थ गोवा हांव तितलो भोंवलो नासलो कमी प्रमाणात भोंव जर जालें तरी श्रीपाद नायका बद्दल वायट उलयलें कोण आयकनाशिल्लो. एक नंबर 2 मोपा जाय हो जो मांद्रेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचो जो एक जसो मोपा नाका म्हणून आमचो सालसेटींग जो चालू आशिल्लो सेम वे मोपा जाय म्हणून एक मुवमेंट थंय चलतालो. हय आनी थंय एकटो श्रीपाद तांचे बरोबर डेफिनेटली आशिल्लो. इवन युअर मॅनिफेस्टो जो डिमांड करतालो तो फॅक्टरी ताचे बरोबर रावलो आसतलोच. सो दॅट तो मॅनिफेस्टो भितर क्लियर फक्त बीजेपीन उतर दिल्लें. दिस इज अ फॅक्टर मोपाचे जे उतर आसा ते बीजेपीन मॅनिफेस्टो भितर क्लियर कट दिल्लें. एंड बिसाइड्स ऑल दीस
the chief minister is coming from this constituency. His prestige is also there. The way last time it was Digambar Kamath's prestige. Yes, I don't think the chief minister can allow Afford to. I was speaking only regarding Mandra and those constituencies. So Full North it is extremely difficult to digest that fact. He is the chief minister, and finally his stature will also go up if he gets both. Right. So and that is the reason probably why for 10 days he camped in South. So that his stature finally, if the party comes to power at the center, his stock also will go up. That is a true fact. That is a true for any chief minister. Yes. When a party is coming to power and if he is supporting his MPs to the center. एक असा बिचोली आणि साखळी इंटरेस्टिंग फॅक्टर हा. बिचोली आणि साखळी म्हणजे ताजी पयलींच जर पळयलो जंय मायनिंग एरियाज आसा, बिचोली आणि साखळी 82% वोटिंग जाला. आता बिचोली नरेश सावळाचो फॅक्टर आसा, हू इज वन ऑफ दी अपक्ष आमदार जो रवी नायकाक सपोर्ट करतालो. साखळी बीजेपीचो स्ट्रॉंग प्रेझेन्स आसा, पण तितलो स्ट्रॉंग प्रेझेन्स काँग्रेसीचोय आसा. कित दिसता सुनील की हे जी 82% आसात दिवचलची ती तुमच्याच वटेच्यान येतली कित्या वेल्यान? पयलीं म्हणल्यार आमी ऑलरेडी हांवें म्हजो स्टँड क्लियर केला, बाकीचे कोण सहमत नासू तातूंत, कित्याक आमी जी स्टडी केल्या मायनिंग बेल्टाचे लोक दुखवल्या. बिचोली कम्स इन टू मायनिंग बेल्ट डिरेक्टली अफेक्टेड मायनिंग बेल्ट. सो थंयचे जे इन्क्रीज आसा ते दाखोवन दिता की पीपल आर अगेन्स्ट दिस सिस्टम हू हॅज स्टॉप द मायनिंग. सेकंडली हांव तुमकां सांगता, हे इलेक्शन जरी श्रीपाद भाऊ 2 टायम MP असले, 3 टायम MP असले आनी तांचे एंटी इनकम्बन्सी मोर ओवर न्हय, तांचो मातसो ताका सेकंडरीच दवरा. ही वॉज नॉट अ इश्यू फॉर दीस इलेक्शन. पीपल वर अगेन्स्ट दीस गव्हर्नमेंट. Their candidate was not the main thing. BJP श्रीपाद नायक म्हणून कोणे पोवन ते ताजे तुम्ही म्हणले ते हांव मानता, ताका वायट ताजे कोण उलयना. ही इज अ व्हेरी गुड पर्सन, आय अग्री दॅट. ताजे वायट ताजे रागान अशें कोणे काय ना करीत, पण हे सरकाराचेर लोकली लोकांक खूब राग आसलो. वी आर अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, एंटी इन्कम्बन्सी. इफ जर एंटी इन्कम्बन्सी फक्त एक पर्टिक्युलर एरियाकच कित्याक लागतली? जर एंटी इन्कम्बन्सी ऑफ दीस गव्हर्नमेंट लागपा जाल्यार टोटल गोवा लागपा जाय आशिल्ली. पण आमी जेन्ना सालसेतीची बद्दल विचार करता, सेंटराची लागपा आशिल्ली न्ही, खंयची एंटी इन्कम्बन्सी? परत तो म्हणटा की श्रीपादाची एंटी इन्कम्बन्सी लावपाची. म्हणजे हो जर असो जर सगळो जर सिनारिओ पळयत जर जायत जाल्यार वोटर्स खंय मारतले? इट डजंट कम लायक पळय प्रमोद, इट डजंट कम लायक दॅट. एक म्हणजे कशें आसा की ह्या केपी एक अशें वातावरण जालां की सेंट्रलाची गव्हर्नमेंट काँग्रेसीची येना, अशें एक वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. श्रीपाद आमी नॉर्थाचेच जर फॅक्टर घेवन गेले जायत तर श्रीपाद हॅज बीन 3 times. इफ इट वॉज नॉट दॅट मच इफेक्टिव्ह फ्रॉम सेंटराचे जसे 2009 तितले म्हणजे बीजेपी और काँग्रेस दोन्ही तितली इफेक्टिव्ह नाशिल्ले, कोणी येऊ शकतालो. हे केपी इन्क्लिनेशन आसा की बीजेपी मे कम टू पॉवर इन सेंटर. सो आता प्रधानमंत्री कोण जातलो हो विषय कुशीनच दवरया, पण बीजेपी एनडीए सरकारांतले तो ते एनडीए सरकारां भितर श्रीपाद नायक हो मंत्री आसतलो हे 100% आसा. हे 100% आसा. कारण कितें आहा की तो एक बीजेपीचो बरे पैकी फॅक्टर सिनियर लिडर आणि दोन पार्टी 2 टर्मां भितर तो मंत्री जाल्लो आसा आणि हॅज बीन होल्डिंग डिफरंट पोर्टफोलियोज ऑल्सो. सो तो प्रोपागंडा करनाका तो एक वोटर्सांच्या मनात तो विचार आसतलोच. आता काँग्रेसीनी बी आपले परीन प्रयत्न केला की ताज्याच तोडीचो दुसरो कॅन्डिडेट दिवपाचो प्रयत्न केला, पण आता तो कितलो इफेक्टिव्ह जातलो? कारण कितें आसा की आमी म्हणटा ते आमी जशें सकाळी क्लिफॉर्ड बाबान आमी डिस्कस करता प्रमाणे की इट इज 1 to 1. इट इज 1 to 1. नॉट मच. तो एखाद्या वेळेस आप म्हणजे कशें आसा की फोंडा तालुक्यांतल्यान आयिल्ले कारण प्रिवळ बिवळ त्या भागांतल्यान तो एखाद्या वेळेस ताका मतदान और तो म्हणटा तशें की जाका बीजेपीक मारपाचें ना, काँग्रेसी तर तो मारू शकना, तो आपा मारता. असो फॅक्टर म्हणजे हो खंय तरी जो शेणिल्लो मतदार आसा किंवा जो ठरयिल्लो मतदार आसा तो पर्सेंटेज कमी आसतली न्ही, पण शेवटी कोण तरी कॅन्डिडेट निवडून हाडपा जाय नॅशनल पार्टीचो असो जर विचार केलो जायत जाल्यार हांगा श्रीपादा वयच्यान आसा. आता 50-50 कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळया, इंटरेस्टिंग आसात. 50-50 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जर पळयल्यो जाल्यार पयलीं येता ते काणकोण इज 78% वोटिंग जाला, कलंगूट 79% वोटिंग जाला, अल्डोना 76%, सांताक्रूज 76%, सांतांद्रे 72%, तालिगांव 77%, कुंभारजुवा 76%, थिवी 79%, कोर्ताली 72%, प्रियोळ 82. प्रियोळ सकाळ फुडें खूब कमी आशिल्लें, बट प्रियोळ हेज आतां सामकी 82चेर पावला आनी पर्ये इज 80%. आतां हातूंत भितर म्हाका सुनिलाक एकच गजाल विचारपाक जाय, ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी 50-50 दिसता, हातूंत कितल्योश्योच कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्या सिटींग MLAंचे आहात.